गोंयांत विधवा प्रथे आड कायदो जातलो काय हो प्रश्न पडपाचें कारण म्हटल्यार हो कायदो हाडपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दाखयल्ली अनुत्सुकता। विधवा आड भेदभाव जावचो ना असो दावो मात मुख्यमंत्री करता। 31 मार्च 2023 वर्सा आमदार युरी आलेमाव हांणी गोंय विधानसभेंत विधवा प्रथे आड कायदो करपा विशीं खाजगी थाराव हाडिल्लो। तेन्ना फुडल्या अधिवेशनांत ह्या विधवा प्रथे आड कायद्यान दुरुस्ती करून बायलांचे सन्माना खातीर कायदो हाडटा म्हूण सरकारान उतर दिल्लें। सद्याक ह्या कायद्याचो मसुदो मंत्र्याच्या दालनांत धुल्ल खायत पडला। ह्या अधिवेशनांत हो कायदो संमत करतले काय म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्र्याची ठोस जाप ना। आम्ही मॅक्झिमम सगळे बेनिफिट्स जे आहा पळय सातत्यान दिवपाचो प्रयत्न करता आणि डिस्क्रिमिनेशन जावचें न्ही म्हणून हाच्या खातीर आमच्या डिपार्टमेंटान सदोदीत कार्यरत आसा। मुख्यमंत्र्याच्या या नरोवा कुंजरोवा भूमिकेचेर जागृत बायला आणि विधवा प्रथे आडच्या कायद्या खातीर मागणी करपी नमन सावंत धावस्कर, संगीता नाईक हांणी सरकारा कडेन हो कायदो अस्तित्वान येवपा खातीर परतून एक फावट मागणी केल्या। विद्यमान सरकारान आपल्या चौथ्या अधिवेशनान 31 मार्च 2023 ह्या दिसा गोंयान विधवा प्रथा प्रतिबंध कायदो जातलो अशें जाहीर केल्लें। इतलेंच न्ही तर येता त्या मनसून अधिवेशना पयलीं हो कायदो तयार जातलो अशें आस्वासन दिल्लें। गोंयच्याच न्ही तर देशभरांतल्या मिडियान ह्या सरकाराच्या निर्णयाचें स्वागत केल्लें। आतां हे गजालीक जालीं 2 वर्सां 3 म्हयने, तातूंय मदीं 5 अधिवेशनां येवन गेलीं। हो कायदो तयार करपाक लागून सरकारान कितें प्रयत्न केला ह्या बद्दलचें कांयच इंडिकेशन म्हाका आज सीएमानी दिल्ल्या उत्तरान दिसलें ना। आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांच्यान मेळ्ळ्या जी म्हायती त्यानुसार वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनाक एक विडो रिलेटेड पॉलिसी करपाक लायिल्ली आनी गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनान एक 3 सदस्यीय समिती काडली, जातून गोवा युनिव्हर्सिटीची एक प्रोफेसर आशिल्ली, एक गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनाची मेंबर आनी एक सब कमिटी मेंबर आशिल्ली। ह्या 3 सदस्यीय समितीन खंय एक पॉलिसी तयार केल्या, पूण ही पॉलिसी विडो रिलेटेड पॉलिसी करतना खंयच्या स्टेक होल्डरांक खंयच्या संस्थांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या त्या बद्दल मात्र कांयच म्हायती ना। ताच्या नंतर ही पॉलिसी खंय वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाक सबमीट जाल्या आनी थंयच्यान ती एज पर ऑफिशियल सोर्सीस थंयच्यान ती मिनिस्ट्रियल ऑफिसान पावल्या। 21 जुलयच्यान सुरू जावपी विधानसभेच्या 10व्या अधिवेशनान ही ड्राफ्ट पॉलिसी डिस्कशनाक तरी येवची अशी आशा आमी बाळगितात। 31 मार्च 2023 ह्या दिसा गोंय विधानसभेन 4थ्या अधिवेशनान बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री भौमानादी विश्वजीत राणे हांणी सभाघराक उतर दिल्लें की येता त्या पावसाळी अधिवेशनान विधवा विरोधी कायदो येतलो म्हणून। त्या टायमार सगळ्याच आमदारांनी मुख्यमंत्र्या सयत हेका तेको दिल्लो आनी आमी अपेक्षा केल्ली की कायदो बेगीन येतलो म्हणून। पूण आतांच्या म्हायती प्रमाण 3 त्रिसदस्यीय समिती डिपार्टमेंटान स्थापन केल्या आनी हे समितीन आपलो ड्राफ्टूय तयार केला म्हणपाचें कळटा। ही खूबच खोशयेची गजाल आसा। येता त्या पावसाळी अधिवेशनान हो ड्राफ्ट जनते खातीर खुलो जातलो हाचेर आमकां खात्री आसा। जनजागृती आनी हे चालूच आसा। गोंय सरकार विधवा खातीर खूब कश्ट घेता हे आमी पळयता, पूण सरकारी पातळीचेर जरी भेदभाव जाले ना तरी घरांतली परिस्थिती बदलपाची गरज आसा, मानसिकता बदलपाची गरज आसा आनी हे सगळे कायदो जालो जाल्यार एक बळ मेळटलें ह्या सगळ्या प्रयत्नांक अशें आमकां सगळ्यांक दिसता। गोंय राज्याचो हो पयलो कायदो जावचो, हो पास जावचो आनी पयलें गोंय राज्य थारचें अशी आमची सगळ्यांचीच अपेक्षा आसा आनी देशभरांतल्यान गोंया कडेन बी लक्ष लागलेलें आसा की ह्या अधिवेशनाक हो कायदो जातलो आनी गोंय एक देश म्हणून सगळ्या देशा मुखार उबें रावतलें। गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर।